Oir uparu amchi korit kalsa. Aistuka vidam kotrikana. Oir uparu amchi korit kalsa. Aistuka vidam kotritarka. Deus sopoteda, Dios porque cosa chitoya, Dios toca y coga sonoska, Pai porque cosa chitoya. Deus toca e moga Sogniang तुमकां देव बरो दिसू तुमकां जेजू कृपा मागीर मोगात सेव करायचे मिसाच्या बलिदानात आयचे मीस आमी भेटयता हांव दिनवासता देवाक किरीत भाशेन वेन्स जायस आपल्या जल्माच्या दिसा खातीर तशेंच आज मीस भेटयतात फ्रेडरीक ओझाना हाच्या मानाक किरीत भाशेन सोगलीं जी सेंट विन्सेंट द पॉल सोसायटी हातून वावुरतात तांचे खातीर आमी मागुया तशेंच मागुया आमची फिरगोची खातीर 400 वर्सां बतात देवान आमकां सगळ्यांक आशिर्वादान धरून ह्या मिसान कोतकोत्यान मागुया आज आमच्या पारोकेलान सायबिणीची भेट उदीक आनी उदीक सायबिणीचो मोग आमी करतना ही सायबिणीची भेट आमकां फळादीक सगळ्यांक जावंक आमचे खातीर मागुया बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं हे पवित्र रितीन फावो ती पुरी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून देवाची काकलुती कुलो मारून आमी सगळीं बरोबर म्हणया हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो सगळ्या उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो व्हड अपराध हे पासून भाग्यून सदांच आंकवार मदीं सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो सुम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सुम्या काकूत कोर प्रार्थुया देवा आमच्या मोगाळ बापा तुज्या देण्यान आमकां सोडवून मेळटा आनी आमी तुजी आपणायलोलीं भुरगीं जावंक पावता तर आमचे तुज्या मोगाच्या भुरग्यांचेर तुजी दया दिसता जेजूचेर आमी बाबाड दवरता देखून खरी स्वतंत्रताय सासणाच्या जिविताचें दायज आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रासवूच चलयता सासणाच्या सासणांक आमेन भाग्योन पावलून कोरिनकारांक बरयल्ले पयले चिटीवेलें वाचप भाव भयणीनो तुमचें मोदें पोजोडपण वसता म्हूण म्हाका खात्रेची खबर पावल्या तुमचे मदलो कोण एकलो आपल्या बापायचे बायलेक घेवन रावता इतकें पोजोडपण ओन भावार्थ्या मोदें लेगून वसना अशें आसता तुमची बोडाय कित्याक असलें कर्तूब केलां ताका तुमचे मदलो भायर घालून तुमी रुडोवन केलें जाल्यार अदीक बरें जातें जरूय कुडीन हांव तुमचे तावन पयस आसा तरूय मनान हांव तुमचे मोदें आसा आनी तुमचे मोदें आसलोलेंच भाशेन असलें पोजडें कर्तूब केलें ताचेर हांवें फर्मोण मारलें आमच्या सुम्या जेजूच्या नांवान तुमची जोमात बोडटा तेन्ना हांवूय मनान
तुमचे जमातीक हाजीर आसतलो आनी तेन्ना आमच्या सुम्या जेजूचे पोदवेन त्या मनशाचे कुडीचो नाश जावचे खातीर आनी अशें सुम्याच्या दिसा ताच्या आत्म्यांक तारण मेळचे खातीर ताका सैतानाचे आधीन करूंक जाय. तो तुमची बोडाय पोळकी इल्लेशें आमटें सगलें कालयलोलें पीठ फुगयता म्हूण तुमकां खबर ना? म्हणटोच पोन्नें आमटें भायर उडोवन नवें कालयलोलें पीठ जायात, कित्याक तुमी फूग नासलोले उणे. खरेंच क्रिस्ताचो आमच्या पास्कांच्या मेंढऱ्याचो होम जालो. म्हणटोच आदलें आमटें मुणगे विकोटायेचें आनी खोटेपणाचें आमटें घेवन न्हय, आमटें नासलोलें मुणगे सादेपणाचें आनी स्वताचे उंडे घेवन परब समोर उमया. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. तुज्या प्रामाणीकपणाच्या मार्गान म्हाका चलय सर्वेस्परा. सगलीं बारबोर म्हणुया. तुज्या प्रामाणीकपणाच्या मार्गान म्हाका चलय सर्वेस्परा. वायटाचो मोग करपी देव तूं न्हय, नश्ट्यांक तूं लागीं घेनाय. गोरवीश मनशांक तुजे मुखार बोडाय करूंक तांक ना. जबाब. तुज्या प्रामाणीकपणाच्या मार्गान म्हाका चलय सर्वेस्परा. ओनीत करतल्यांक तूं विटायताय, फोटकिऱ्यांचो तूं नाच करताय. रोगताक ताणेल्या आनी लोटीक मनशाचो सर्वेस्पराक कांटाळो येता. जबाब. तुज्या प्रामाणीकपणाच्या मार्गान म्हाका चलय सर्वेस्परा. पूण जांकां तुज्या गोपान शेरोना घेताय तांकां सगल्यांक संतोश. संतोशाचे उलास सदांकाळ तूं तांकां आसरो दिताय देखून. तुजे बोक तुजे सोवें संतोशान मुरगोडटात. जबाब. तुज्या प्रामाणीकपणाच्या मार्गान म्हाका चलय सर्वेस्परा. उद्गार. Sorvespora, 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 सोमी म्हणटा, म्हजी मेंढरां म्हजो ताडो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी तीं म्हजो पाटलाव करतात. Sorvespora, 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 सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. दुसऱ्या एका सोनवारा दिसा जेजू देवस्थानान वचून शिकोवन दितालो आनी उजवो हात आरेन सुकलोलो एक मनीस थंय आसलो. ताचेर गुन्यांव घालूंक एक नीब आपणाक मेळची खातीर पासत सोनवारा दिसा ताका बऱ्यो करीत गाय म्हूण दोन शास्त्री आनी फारिसीव जेजूक तेडून आसले. तांच्यो चिंतनां वळखतालो देखून हाताक आर जाल्ल्याक ताणें म्हणलें, उठ आनी मोदेकात येवन उबो राव. तो उठलो आनी उबो रावलो. आनी जेजून तांकां म्हणलें, सोनवारा दिसा बरें करूं येत वो वायट, जीव वाटावं येत वो काडूं येत, हें हांव तुमचे लागीं विचारतां. तेन्ना तांचे सगल्यांचे नदर भोंवडावन ताणें त्या मनशाक म्हणलें, तुजो हात सोड. आनी ताणें तो सोडलो आनी आदले भाशेन तो सारको जालो. पूण ते तिडले आनी जेजूक कितें करचें तें एकामेका लागीं विचारूंक लागले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान.
मुगाळ बाबा भयण आयचें पयलें वाचप आमकां बागेवन पावलो कोरीतकारांक बरोवन कांय बरीं उतरां शिडकावणेचीं सांगता. कित्याक पोरने आमटें भायर उडयतात, कित्याक क्रिस्ताचो आमच्या पासकांचो मेंढऱ्याचो होम जाला. कित्याक काय बागेवन पावलीं उतरां म्हणटा? कित्याक लोक कोरीतकारांचो पोजडपणान जियेतालो. इतलेंच न्हय, बेमर्यादेन जियेता आसतना तांकां देव नासलेल्या परी आपलें जिवीत तीं सारतालीं. हाका लागून तांचे लागीं गिरेस्तकाय जायती आसली, जायत्यो वस्तू तांकां मेळटाल्यो. वेपार धंदो करपाचो तो किरीत भाशेन गांव आसलो. हाका लागून हो पोर्ट टावन जावन थंयसर जायतो वेपार धंदो चलतालो, जायते थंयसर वेपारी येताले आनी असल्या वेळार जायत्यो वस्तू ज्यो नाका आसल्यो त्यो जाताल्यो. हाका लागून बागेवन पावलो हे पवित्र सभेक शिडकायता आनी तुमी पोरने आमटें जावचें न्हय म्हूण सांगता. कित्याक जेसू आमचो होम जालो जाल्यार त्याच मेंढऱ्या भाशेन आमी आमचें जिवीत अदीक आनी अदीक पवित्रपणान सारूंक गरजेचें. आयच्या दिसाक शुभ वर्तमानांत जेसू एका आरकार जाल्ल्या आत धरून उरलेल्या मनशाक बरो करता. कित्याक सोनवार मनशा पासत केला, मनीस सोनवारा पासत करूंक ना. हें जेसू तावें करून दाखोवंक सोदता. आनी फारिसीव आनी धर्मशास्त्री जेसूक तेडून पळयतात. कितें करतलो मनीस? खरेंच आयचे दिसा सोनवारा दिसा करूंक जायना त्यो वस्तू करतलो? जेसू खरेंच दया दाखयता. कित्याक देव दयाळाय. देव आपलें सगळें सगळें दयाळाय आसा तितली मनशां सगळें ओत्ता. आनी हाका लागून जेसू ह्या मनशां सगळें दयाळ जावन ताच्या गरजांक पावता. दर दिसाक आमकां सोयीक मेळटा तेन्ना अदीक आमी एकामेका सगळें दयाळ जावन एकामेकाच्यो गरजो ओळखून पवित्र जाता त्यो वस्तू आमकां अदीक आनी अदीक देवा सोशी हाडटात त्यो वस्तू आमी आपणावंक आनी दुसऱ्यांचे सेवेक आमचें जिवीत करचूंक खतखत्यान कृपा आनी बोड मागून घेवया. गायन घेऊया C6 पेज नंबर 13. C6. बागेतल्या फुलांमध्ये रानांतल्या झाडांमध्ये गोडीतल्या तातूंमध्ये ईश्वराक सोडलेले जेजूच्या काळजा सोबी भेटोयता काळीज मोजें जेजूच्या काळजा सोबी भेटोयता काळीज मोजें. मोशा बाबा भयणे मोशान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. आपल्या मनात आणि मोहिमेने आमच्या नक्की पोलीस देवा आमच्या बापा, तूं खरे भक्तीची आनी शांतीची जोर. तुजे मोहिमेक फावो तो मान आमी दी सकोर आनी ह्या पवित्र गुटान वांटो घेवन एका मनाची आनी एका काळजाची आमी जावंक निर्मी. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सगळें आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सर कार्यान सर तांय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्या तुज्या अनूच शब्दा वरवीं तुवें सगळें रोचलाय. पातकांतली आमकां सोडूंच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मारी चौधरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो.
आमचे खातीर कुसार आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरोन सुसलें आनी मरणाचेर जैत व्हरून पुनव जिवनपण उगडापें केलें. अशी ताणें तुजी कुशी पाडली आनी एक पवित्र पोरचा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतान समेस भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता. पवित्र 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 दलबरांचो सर्वेस तूं. सर्ग आनी संवसार भला तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका सय सय. सर्वेस्पराची नांवी येता ताका सय. उंच सर्गी तुका सय सय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे. हो, तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तिसपुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन बासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे. तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणी कोरोराचें हें रगत, पातकांचें बोगसुणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. बाबार्थाचो गुडबोर गोटुया. तुझ्या आनी पुनर्जीवना वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्ती फुडें उगडास करता. हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कूड आनी रगत जाल्यार आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारचे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलीप नेरे आमच्या गवंडी बापाक, सायमन आमच्या आदारी गवंड्याक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे सागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक चेंपो चलीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची वेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई सांगाती चपोती बागेवन सुसे बागेवन धरून तान सर काडी तुका मानवल्यान तर सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमच्या सुरुंडाऱ्याची आज्ञा मनान धरून जेसून शिकयलेलें प्रार्थन दीत घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमचे बापा सुगीच्या जे नांव पवित्र जावं, जे रास आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बुगोस आनी आमकां थरणीक पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या आमी भरोशान ओतरेकता.
तर आमकां तुजे उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या आसा. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुमच्या धर्मतांगणे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसका जे कुशे परमे तुका शांती दिया आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जियेतान राजवत सुदैताय सासणाच्या ससनांक. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा ती. शिलेच्या जेवणाक पयल्यान ती सगळे आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणें. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
सर्वेस्परा जिव्या देवा, तुझ्या उतराच्या आनी संस्काराच्या जेवणांत तुझ्या भावार्थ्यांक तूं पोसताय आनी जिवीत दिताय. तुझ्या मोगाच्या पुताचे अमोडीक मास रगत घेवन हे बोव व्हरत्या देण्याचो आमी चड आनी चड फोड काडूं आनी सासणांक ताच्या जिविताची भागीदारां जावंक पावूं. उपकार आमी मागता सोम्या आमच्या क्रिस्ता सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूंक वचून ह्या क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. मागणें. सर्वेस्परा देवा, आमच्या मोगाळ बापा, काळा काळी तूं मनशाक आपयताय, आकारताय आनी पाठयताय. भाग्योन फ्रांसीस सावेराच्या आपोण्या आनी मिसां पासत आमी तुका दिनवासता. तुज्या पुताच्या कुसाची नदर तिरावन ताचें मन बदलप जालें. संवसारी मान सोडून मिस्योनारी उर्बेन शुभ वर्तमानाचो तो दिरादीक परगुटणार जालो. ताच्या रेलिकेचे दोबाशीक दाखोवणेक तशेंच 2025 वर्सा आमी तयार जातना पवित्र कुसाच्या बळान आमच्या एकचार तिराय. तुज्या उतराच्या उसवाडान आनी परिशोदीक मनान तुवें दिल्ले मिसांव सहभागिरीपणान फुडें व्हरूंक आमची पावलां उसवाडाय. अशें पवित्र आत्म्याचे स्फूर्तीन संवसाराक बरवसो दितली शुभ वर्तमानाची उर्बेवून परगुटणारा आमकां कोर. आमेन. गायन घेऊया F6 पेज नंबर 88. F6. Jesus songit amka bijo, Deva dinwas, Deva karga. Jesus songit amka bijo, Jesus pormo ami, sogle kode shiplot beta. Jesus dumpami aveshivi diunasta. Tevak tinvas, tevak arga. Jesus songi amka visho. Tevak tinvas, tevak arga. Jesus songi